मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्रीक सांगूना की जो डीपीआर दिला तो विड्रॉ कर म्हणून, जे डीपीआर अप्रूवल दिला ते विड्रॉ कर. वी आर देयर विथ यू. हांवें डे वनार सुद्धा सांगला की गोवा काँग्रेस विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द इश्यू ऑफ म्हादय. आता जो खासदार आसा नॉर्थ गोवाचो, याद जाताले तुमकां मुद्दम याद करून दिवपाक सोदता. ह्या खासदारान सांगिल्लें की म्हादयचो जर प्रश्न आपूण सोडोवपाक जर शकना आणि म्हादय जर तर डायवर्ट जाली जाल्यार आपूण रिजायन जातलो म्हणून. आता 8 महिने जाले खबरेक रिजायन जा, कित्याक तुज्यान जाली ना ते डीपीआर फाटल्यान घेवपाक. तुझे लोकसभेचे सेशन सुद्धा सोंपले, शेनवाराक लास्ट जालो दीस. सो यू हॅव फेल्ड and you have deprived the people of Goa. So I think तांचो जो खासदार आणि जो मंत्री हा ताणे पयली रिजायन जावचे. आता नीती आयोगाचो रिपोर्ट कितें सांगता की गोवा इज एट द नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आता ह्या बजेट सेशनान ह्या सरकारान व्हाईट पेपर कितें हाडला फॉर एम्प्लॉयमेंट म्हाका सांग. तुम्ही आशिल्ल्यो इंडस्ट्री बंद करून उडयलो मरे, का फक्त तुम्ही ते आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे थीम पार्क 8 पार्क कितें हाडपाक सोदताले 8 पार्क ते थंय जायना म्हणून व्हरून तुम्ही ते आयपीबी अंडर कल्टिवेशन लँडान व्हरून घातले, तातूंतल्यान एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो. दॅट इज अनदर लँडस्केप. काँग्रेस पक्षान कसिनो गोंयान हाडूं ना जाल्यार म्हाका हे सगळे भारतीय जनता पार्टी लोकांनी सांगचें, कित्याक जेन्ना फर्स्ट कसिनो अप्रूवल दिला तेन्ना मनोहर पर्रीकर कॅबिनेटान ना मरे. सो मनोहर पर्रीकर काँग्रेसी जॉइन जाल्लो. फर्स्ट कसिनो जेन्ना अप्रूवल दिला, तुम्ही एवरी टाइम हो क्वेश्चन विचारता. म्हजो आता उलटो तुमकां हे लोकांक गोयच्या जनतेक प्रश्न आहा की फर्स्ट अप्रूवल दिले तेन्ना मनोहर पर्रीकर कॅबिनेटान मंत्री आशिल्लो. सो मनोहर पर्रीकर काँग्रेसी जॉइन जाल्लो. सो हाऊ कॅन यू से काँग्रेस ब्रॉट फर्स्ट कसिनो इन गोवा. ज्यो डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो आमकां चुकीच्यो उत्तरां दिल्या, जी सरकारान मुख्यमंत्र्यान ह्या गोयच्या जनतेक जे फटयल्या, जे प्रश्न आमी घातिल्ले ताजे जे फॅक्ट्स फिगर्स जे तांणी चुकीचे दिल्या, हे आमी येणाऱ्या काळात प्रत्येक आठवड्यात मे बी 2 किंवा 3 असे आमी प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे ह्या सरकाराचे आणि ह्या मुख्यमंत्र्याचे जे फटींग तांणी ह्या गोंयकारांक दाखयला सांगला ते आमी उघड करतले.